नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार गोटेगाळीच्या पिवच्या शुद्ध उदकाच्या प्रकल्पाचा उपयोग सार्वजनिकांक केन्ना मेळटलो? चित्ताकुला ग्रामस्थालो प्रश्न. चित्ताकुला ग्राम सुधारणा जावंक जाल्यार त्या व्याप्तीच्या ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामाची अभिवृद्धी जावूं जाय. म्हणूनच प्रत्येक ग्रामपंचायत निवडणुके वेळार सदस्य निवड दितना त्या ग्रामाचे मतदार योग्य असो व्यक्ती निवड दितात. कारण ग्रामाचो विकास करचो तेमगेल्याच हातात उरता. या विकासाच्या भरवशार निवड दिल्ल्या सदस्याक आपापल्या वार्डांतली सुदारणेची अति आवश्यक कामाची पूर्तता करूंक तेमकां मतदार सुचयतात. तेन्ना तेमी सर्व सदस्यांनी बैठक बसून तितूंत ठराव करून काम करतात. बऱ्याच लोकांक ग्रामपंचायती मार्फत म्हणा किंवा जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत अशा व्याप्तीच्या सदस्याकडेन जास्तीत जास्त 3 मूलभूत सौकर्याची गरज जास्त उरता. ती म्हणल्यार उदक, रस्तो आणि विद्युत संपर्क. याच 3 गोष्टीची जास्त कमतरता उरता. कारवारच्या काही भागात तर बऱ्याच ग्रामात पिवच्या उदकाची खूपच कमतरता आसा. कारण काळी न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या ह्या गावात मार्च, एप्रिल आणि मे म्हयन्यात पिवू उदक मेळचें खूप मुश्कील आसा. त्या टायमार बांयचें उदक खार जावचो संभव उरता. अशें बऱ्याच गावात जाता. काही वर्सां पयलीं कारवारच्या कदरा लागीं गोटेगाळी हिंगा काळी न्हंयच्या उदकापासून शुद्ध पिवचे उदकाचे घटक तयार करून त्या घटका मार्फत कारवारच्या बऱ्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात पायपलायनीन फिल्टर करून उदक सोडून उदकाची पुरवणी करचें काम सुरू आशिल्लें. जाल्यार तें उदक बऱ्याच ग्रामात पावना. तेजेन बऱ्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रांतल्यान या शुद्ध पिवच्या उदका पुरवठ्या विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करून तितूंतलीच शुद्ध पिवच्या उदका पुरवठ्या विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला. तितूंतलीच एक ग्रामपंचायत म्हणल्यार चित्ताकुला ग्रामपंचायत. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत या गोटेगाळीच्या शुद्ध पिवच्या उदकाच्या प्रकल्पांतल्यान दर दिसा उदक सोडूं जाय. जाल्यार त्या प्रकल्पांतल्यान चित्ताकुलाच्या ग्रामपंचायत व्याप्तीत अर्जुनकोट, बेडतुलबाग, कडसगिरी, तारीवाडा अशा अति आवश्यक आशिल्ल्या वार्डात उदक मेळना म्हूण संबंधीत चित्ताकुला ग्रामपंचायतचे काही सदस्य या उदक पुरवणी करच्या संबंधीत अधिकाऱ्याक, स्थानिक प्रशासनाक नियमित उदक सोडची व्यवस्था करा म्हूण मनवीचेर मनवी दिताले. प्रत्यक्ष भेट घेवन विनंती केली तरी कोणीच अधिकाऱ्यान म्हणा, जनप्रतिनिधी म्हणा हितूंत जास्त लक्ष घालना असो सदस्यालो आरोप आसा. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे अर्जुनकोट मेंबर जावन आशिल्ले आसा उल्हास तळेकर. ते नंतर हिंग कितें जालें काय म्हळ्यार गोटेकाच प्रोजेक्टात टाकी येता 6 टाकी आशिल्ले गाडयेन 3 टाक्याचो व्यवस्था आसा. वर्कट टाकी पुराय डॅमेजन आसा, समा व्यवस्था ना. आनी रती गायिल्ली ती 12-13 वर्सां जाली. आज म्हळ्यार खंयच्याच पार्टीन कोणीच घातला. सुनील पाटीलांक गायिल्ले अजून म्हळ्यार त्याच रतीचेर गोंयकर चलेच आसा. ताका लागून की आमगे मोठे प्रॉब्लेम त्याक कॉन्टॅक्ट मेळ्ळी जाल्यार आमगे तशीच घोटाळे आसा म्हणून म्हागेली एक विनंती ताका मेळूं जायना. आमकां उदकाचे हिंच्यान फिल्टर जाले तरी आतां 6 घंटा सोडली जाल्यार 12 घंटे म्हळ्यार सोडले तरी आमकां थंय उदक अजून अर्जुनकोटात एरिया त्या टाकयेत मुडगेरी माजाळी एरिया ते उदक पावचे ना. कितें काय म्हळ्यार आमगेले ते दवून गेले मुरली गोंयकारान दवून गेले त्या वर्कर्सा पांयान आमगेले जाता म्हळ्यार तेच भितर तेगेलें नांव कितें काय म्हळ्यार संजय उल्हास नायक. त्याच निमित्ती आमकां पुराय येता. आतां तो लोकला सोडून दिले निमित्ती आमकां उदकाची भानगड जाता. म्हणजे हिंग आशिल्ले तेमी मेंटेनन्स सम करता. उदक केन्ना तरी पंप बंद पडले तर बंद उरता. चालू जालें तेन्ना तेमी चालू केल्लो आसा म्हणजे उदक हिंग गेल्यार केन्ना चवकशी उदक सोडील आसा म्हणटात. ते आमकां अजिबात पावना. 1 म्हयन्यांतल्यान 22 दिसान 25 दिसान पावता. त्या निमित्ती आमगेले पुराय प्रॉब्लेम म्हणजे हेमगेली हिंची सादारण चुकीची गोष्ट ना. म्हणजे वॉटर सप्लाय करून दवून गेलीचो वर्क आशिल्लो तोच संजय उल्हास नायक. मग तेज पांयान आमगेले सगळे भानगड जाल्ले आसा. नाल्यार केन्ना तरी सोडील तेन्ना तरी उदक पावत आशिल्लें आमकां. तेगेले पांयान पावतना तो सोडून दिता आनी घरा कडेन वचून बसता. तेम सांगता आपूण बरोबर भरला म्हूण सांगून घेवन ताका लागून प्रॉब्लेम. आतां त्या मुरली गोंयकाराक कॉन्टॅक्ट वाल्याक फोन केला. तो सांगता सदाशिव गोड्यार पंचायतीत खबर ना म्हूण सांगता. हांव चित्ताकुला ग्रामपंचायत मेंबर तारीवाडा वयल्यान निवडून येयला. आमगेले दुर्गादेव देवस्थाना कडेन टाकी बांदिल्ली आसा. 10-12 वर्स जाले. ताका एक दिवस पूण उदक चडना. होटेगालचे उदक येवन बन घेवन आमी थंयच्यान सप्लाय करता म्हूण आशिल्ले. एक दिवस बीन केन्ना लास्ट टायम एक्स MLAन बीन सगळे ऑफिसरां आपोवन घेवन सगळ्याक आपोवन घेवन सगळे कळयले तरी बीन काही प्रयोजन ना. आनी मेन म्हणल्यार आमगेले चित्ताकुला पंचायतीक उदकाक प्रॉब्लम खूब आसा. तितलें जाता तितलें करता आसा आमी पंचायतींतल्यान तरी बीन ते उदक पावते ना आमकां. तशें म्हणून घेवन मात्र रिक्वेस्ट सगळ्या ऑफिसराक मात्र तुमी सगळ्यांनी करचे म्हणून घेवन. हांव चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे अर्जुनकोट वॉर्डाचे सदस्य स्वाती रायकर उलयतां. आमकां उदकाचे हांगा खूब प्रॉब्लेम जाता.
ऑफिसर सर रिक्वेस्ट करता की थोडे आमगेले उदकाची लय प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेन आणि केन्ना पळयल्यार पायप फुटला हे समना म्हण सांगतात आणि असे 5 दिसान असे एक आठवड्या एक दोनदा तरी उदक सोडची म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट करता। हांव चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचो सदस्य अभि नायक उलयतां। आतां आमगेले हे बाकीचे सगळे मेंबर्सान सांगिल्ल्या भशेन उदकाचो हो खूब मोठो प्रॉब्लम जावन आसा आमकां सदाशिवगडाचेर। आनीक आतां आमकां सांगिल्ल्या भशेन उदक सोडटात तेमी एक 15-20 दिसान सोडटात, सोडल्यार बी ताजें कांय प्रयोजन जाते ना। कित्याक म्हणल्यार हेमी उदक सोडिल्ले दीस हेमगेले खंय पायप फुटिल्लो उरता ना आनी कितें जाल्लें उरता, फोन केल्यार फोनाचेर बी रिस्पॉन्स करनात। तशेंच हांव तुमच्या सगळ्या सरा कडेन ऑफिसरा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की आमकां हे उदकाचे एक जाता तितली मदत करून घेवन आमकां एक हेल्प करा म्हणून। एक पायप फुटली जाल्यार कसले मेंटेनन्स आसा तेमकां हाडूंक गेल्यार 22 दिसान म्हयन्यान येत म्हूण सांगतात। आतां एकच घरात 22 दिसान नंतर तेम सोडली जाल्यार एक म्हातार जावं म्हातारी तर घरात उरली जाली जाल्यार तेमकां आतां उदक कोणाकडच्यान आणून हे करचे वेवस्था तेमगेली। ताका लागून आमगेली खूब रिक्वेस्ट जाता तितले बेगीन तुमी आमकां रिपेरीचे स्पीड करूंक जाय आनी उदकाची वेवस्था समाधान दिया। हांव नितीन बांदेकर सदाशिवगड ग्रामपंचायत चित्ताकुला मेंबर आनी आमगेले वार्ड अर्जुन कोट अशें आमगेले आसा। आमकां उदकाची भरपूर प्रॉब्लम आसा। सो आतां आमच्या गोटेगाळच्यान आमकां हांगच्यान सप्लाय जाता ती आमकां सारकी जायना, आमकां उदक पावना सगळ्याक आनी तेमी आतां म्हयनोभर एक कडेन सोडना तेमी उदक। ते खातीर आमी आतां हांगा येयल्ले आसात सगळे जाण, आमगेले ग्रामपंचायती मेंबर बी आयिल्ले आसात। ताका लागून आमगेले एक रिक्वेस्ट आसा मुरली गोवेकरा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, आमकां उदकाची भरपूर तेणें सप्लाय आमकां पावोवची। आमकां कणसगिरी आमगेल्या तारीवाडा आनी आमगेल्या बिडतुळबाग हे सगळे हितूंत आमकां खूब प्रॉब्लम आसा उदकाचे। ताका लागून ताचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की तेणें आमकां बरे भशेन ते आमकां सप्लाय दिवची उदकाची। हांव कणसगिरीचो मेंबर चित्ताकुला ग्रामपंचायती भितर येता। तर आमगेले थिंगा कणसगिरी भितर जवळ जवळ कितली वर्स जाले, जवळ जवळ म्हाका दिसता 12-13 वर्स जाले। तर आमकां 15 दिसान म्हयन्यान एक फावटी उदक येयल्यार बी येयलें अशी परिस्थिती आसा। पयले तर आमगेले थिंगा एरिया खाललँड आसा, तर पंचायतीच्यान बी आमकां तितले उदकाचो पुरवठो जायना। तर आमी गोटेगांवचे हेजेचेर डिपेंड आशिल्ले, तरी ते फस्ट स्टार्टिंगाक 1-2 वर्स येयले अशें जाल्यार तेच नंतर पळयलां आमी ते आज पर्यंत ते उदक पळयना। येयल्यार बी ते केन्ना 15 दिसान जावं म्हयन्यान एक फावटी येयल्यार बी येयले आनी ते बी कितें 1 तास बी उदक मेळना। तर असली परिस्थिती आसा। तर आमी हे साठी आमी कितले फावटी तरी एप्लिकेशन दिले, ऑफिसरा वचून मेळ्ळे, तर तेजी कोणाले रिस्पॉन्स ना। तर हे प्रोजेक्ट तर आनी परत आनी सेम तर अशेंच तर फुडें तर कंटिन्युएशन उरल्यार आमकां ते कन्न कांय अर्थ ना। तेजे पेक्षा ते कन्न जाल्ले बरें अशें आमकां दिसता। गोटेगाडी जे सगळ्या उदक सप्लाय करची स्कीम आसा तितूंतल्यान आमगेल्या चित्ताकुल ग्रामाक 2 टाकी बसयल्ले आसात, एक अर्जुन कोट आनी एक दुर्गादेवी कडेन। अर्जुन कोट जे टाकी आसा तितूंत तेमी 15 दिसा एक फावटी उदक सोडतात। ते उदक अर्जुन कोटा पावची ना, कारण कितें काय म्हळ्यार जे मदीं कॉक बसयल्ले आसात ते दुसरे ग्रामाचे लोक उदक सोडले नंतर आपापल्या टाकयेक सोडून घेतात। ते उदकाचो फोर्स पावूंक जाय, अर्जुन कोट उदक पावना। तशेंच पायप पुराय डॅमेज जाल्ले आसात आनी एप्रील-मे म्हयन्याक आमकां खूब लोकल कंप्लेन्स येता उदका साठी। तशें म्हणून घेवन आमी अधिकारी लोकांक विचारले नंतर तेमी कितें सांगलां काय म्हळ्यार जे JJM स्कीम आसा ते कंप्लीट जाले नंतर सगळ्या उदका प्रॉब्लम सॉल्व जाता म्हणून। पूण हांवें सांगचें कितें काय म्हळ्यार एट प्रेझेंट लोकांक उदकाक कशें तरी एप्रील-मे म्हयन्याक प्रॉब्लम जावची न्ही साठी तुमी कितें तरी सोल्युशन काडा आनी जाता तितले बेगीन ते सॉर्ट आउट करून घेवन एप्रील-मे म्हयन्याक सगळ्या उदका तुमी घरान घर पावसासाठी तुमी कितें तरी तेजे विशयान प्रॉब्लम सॉल्व करा म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करता। चित्ताकुला ग्रामपंचायत सदस्य हे वार्डाच्या मतदारांनी निवड दिल्ले, तेमचे कडच्यान ग्रामाची अभिवृद्धी करसाठी अपेक्षा दवरली उरता। जाल्यार ग्रामस्थांनी मूलभूत सवलत जर सदस्य दिवू शकनात तर ग्रामाची प्रगती कशी जातली या उद्देशान गोटेगाळी हिंगा शुद्ध पिवच्या उदकाच्या प्रकल्पा कडेन चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे 7 सदस्यान भेट दिवन संबंधित उदक सोडचो लायनमॅन संजय उल्हास नायक हे गेली भेट घेवन सविस्तर चर्चा केली। तर तो म्हणटा आपूण उदक सदांच सोडता, पण चित्ताकुला ग्रामाचे सदस्य म्हणतात म्हयन्यांतल्यान 1 ते 2 दिवस उदक येता, तेका सुद्दां वेळ काडना। फोन करून विचारल्यार पायप फुटला, मशिनरी बिगडला हेच उत्तर येता। म्हण उदक पुरवणी करूंक कंत्राट दिल्ल्या श्री मुरली गोवेकर हेमकां विचारल्यार तेगेलें तेच उत्तर। पण अशें सदांच एक निमित्त सांगून वेळ मान ओडतलो जाल्यार या प्रकल्पाचो खरो उपयोग कितें असो ग्रामस्थालो प्रश्न आसा। म्हागेलें नांव संजय उल्हास नायक, हांव गोटेगाळ वॉटर सप्लायचो लायनमॅन। आमकां 9 पंचायती उदक दिवचें पडटा दिसान दीस।
थोडे आमगेले प्रॉब्लेम म्हळ्यार पायपलायन बी फुट्टात ते पाड थोडे आमकां हुबळीच्यान जो कोल्हापूरच्यान हाडचे पडटा तशें तशें उदक इतले उदका प्रॉब्लेम जाता पूण आमकां थोडे म्हळ्यार अर्जून कोट आनी आमकां थोडे इकडे आंगडी माजाळी आमगे थोडे उदकाचे प्रॉब्लेम जाता आनी करंट बी वयता करंटाचे बी प्रॉब्लेम आसा थोडे करंटाचे आनीक दुसरें म्हणल्यार आनी फिल्टर थोडी जायनात फिल्टराची थोडे प्रॉब्लेम आसा आनी ते आमकां तितले कितले जाय तितले तास तितले उदक फिल्टर जाय फिल्टर पडटा. आशिल्ली 3 फिल्टर चलतात ते सांग उलय आनी दुसरें म्हणल्यार आणि अर्जून कोटात उदक सोडू जायना पायप ते समकेलच्या उदक सोडू जावच ना म्हणून सांग उदक सोडचे जायन करे दुसरें म्हणल्यार आमकां ते माजाळी उदक एकदम धांवता उदक वयता उदक आमचे पायपलायन बंद करूं जायना वाल आसता का वाल तर बंद करत आमकां ते घोटेकाळी भैरा बाळणी तिकडे खातीर पायपलायन फुटल्यार आमकां ते 2 ते 3 दीस लागतात 3 दीस ना 10-15 दीस लागता सांग 10-15-20 दिसानंतर सप्लाय जाता ते बी जालें तेन्ना अर्जून कोटात 22 दिसान 4 फूट उदक जाल्लें आसा आनीक माजाळ पायप फुटल्यार आतां लायनमॅन सांगता आमकां माजाळ पायप फुटल्यार तुमकां उदक वयतना म्हणटा आतां उदक सोडचें मुश्कील भयंकर कठीण आसा म्हणून संजय उल्हास नायक सांगता आतां समक्ष सांगता बोगस काय न्ही समोर आसा तो आमच्या ताका लागून आमगे प्रॉब्लेम कितें काय म्हणल्यार तेमगे लायनी आशिल्ल्याक 15 दिवस हेकात 15 दिवस तेका 2 भाग करा तेन्ना तरी कितें बरें जाता वायट जाता ते नंतर तरी पळया रिक्वेस्ट करून आमी पळया चित्ताकुला ग्रामात 2 टाकी बसयल्यात एक दुर्गादेवी कडेन दुसरी अर्जून कोटात तितूंत दुर्गादेवी कडेन टाकयेत 15 दिसान एक वेळा उदक सोडतात ते उदक मदें मदें जी घरां आसात तेमी भरून घेत पर्यंत अर्जून कोटात उदक पावना हे उदक सोडचे काम मुरली गोवेकराक परत दिल्ले तेन्नाच्यान हे जास्त बिगडले अशें म्हणटा स्थानीक लोक जेन्ना उदक पुरवणी करचो मुरली गोवेदर हेका चित्ताकुलात उदक पावना म्हूण विचारल्यार चित्ताकुला ग्रामपंचायत खंय आसा म्हूण आपणाक खबर ना म्हणटा अशा बेशिस्त व्यक्तीक हे काम कंत्राटी पद्दतीचेर दिवची मोठी चूक आसा अशें ग्रामस्थ म्हणटात एक पायपलायन फुटल्यार हुबळीच्यान सामान हाडून दुरुस्ती करूंक 20 ते 25 दिवस काडतात अशें केल्यार लोकांक कितें करचें असो सार्वजनिकालो प्रश्न आसा संबंदीत अधिकारी ऑफिसांत उदकाची पुरवणी करतलो मनाक येता तेन्ना उदक सोडता सार्वजनिक मात्र ग्रामपंचायत सदस्या धारेर धरतात संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यान हेजी फुडें तरी हितूंत लक्ष घालून उदक नेहमीच सोडचें ना तर 2 भाग करून एक बाजून 15 दिवस आणि दुसरी बाजून 15 दीस उदक सोडून लोकांक पिवच्या उदकाची वेवस्था करची अशी ग्रामपंचायत चित्ताकुला मार्फत अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि सदस्यान मनवी केला.